आरसीपी भितर अंतर्गत वाद चड खर जाला। पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पुराय प्रशासकीय नियंत्रण दवरला। पक्षाचे कागदपत्र, आर्थिक नोंदी, डिजिटल डेटा आणि हेर मालमत्तेचे सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला आणि फुडल्या आदेशा मेरेन अनधिकृत प्रवेशांचेर बंदी घाल्याचें तांणी स्पष्ट केलां। मजगतीं विरेश बोरकारान खोलकाराच्या आरोपांक जाप दितना खोलकार हो पक्षाचो संस्थापक वांगडी न्हय असो दावो केला। पक्षातले कांय निर्णय योग्य प्रक्रिया करिनासतना घेतात अशी कागाळ संस्थापक वांगड्यांनी आपल्या कडेन केल्या उपरांत आपूण हे पावल उबारले अशें बोरकार हांणी सांगलें। लोकांमदीं गैरसमज निर्माण करपाक शकता अशी विधानां टाळचें अशें आवाहन विरेशान खोलकाराक केलां। तशेंच बोरकारान अलायन्साचेरूय उलोवप केलें। तुवें नोटीस मारला आरजीपी ऑफिसाचे भायर, सो कितें रायट्स तुजे कडेन सगळे येयला काय कशें कितें? पळय हांवें पयरच्या दिसा ऑलरेडी नोटीस आवट केल्ली आनी सगळ्यांक नोटीस धाडलेली आनी जे आदलीचे ऑफिस बेरर जे आसा त्या आदलीच्या ऑफिस बेरांकूय ह्यो नोटीस सर्व केल्ल्यो आसा, सस्पेन्शनाची नोटीस सर्व केल्ली आसा। सगळे डॉक्युमेंटेशन आसा ते हँड ओवर करचें म्हणून सांगलेलें आसा, पूण अजून पर्यंत म्हाका जावंक ना। 2 दीस वाट पयली आनी काल आमी ऑलरेडी तांकां नोटीस थंय मारलेली आसा, ऑर्डर मारलेली आसा की सगळे तुमी हँड ओवर करचें म्हणून। आनी हें करपाचें कारण कितें आसा, कित्याक त्याच दिसा जेन्ना हें सगळें जालें त्याच दिसा बँकेंतल्यान थोडो अमावंट जो आसा तो विड्रॉन जालो। सो जी एथॉरिटीज तांकां सद्याक तरी ना, जो विड्रॉ जाला ताका लागून हें आमकां करचें पडलें। हांव मागता सगळ्यां कडेन की हें जे सद्याक आमी हें करपाक सोदता तितून सगळ्यांनी सारकें रावचें, कित्याक एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन आमी जो स्टेप घेतलेलो आसा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आमी करता। हांगा कॉन्स्टिट्यूशनाचो पालन सगळ्यांनी करपाची गरज आसा। कोणूय खंयच्या खंय उलयता आसतना सारकें शिस्तीन उलोवपाचें हें सगळ्यां कडेन मागणी करता। आनी आमचें कितें आसा, आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की विदीन 45 days जे आमचें इलेक्शन आसा तें आमी इलेक्शन करून फुडलो प्रोसिजर व्हरतले म्हणटा। अजय खोलकर म्हणटा की तुका कांयच रायट ना म्हणटा, ज्या तरेन तूं नॅशनल प्रेसिडेंट सगळं घोशीत म्हणटा ते पेपर पयलींचे, तेजे मागीर आनी पेपर हे करून तेजे प्रमाणे तूं जायना म्हणटा नॅशनल प्रेसिडेंट। पळय ताका खबर ना की पार्टी रजिस्ट्रेशन करता आसतना आमी येतले, आमी सगळो प्रोसिजर केल्लो आसा। आमकां A to Z कशी पार्टी रजिस्टर जाल्या, कितें जाल्या आनी कितलो आमकां त्रास लागला जेन्ना पार्टी रजिस्टर करता तेन्ना आमकां सगळें खबर आसलें। आतां तो कितें उलयता आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर उलयता, कितें उलयता तें ताका खबर, कित्याक तो सगळें मिक्स भाजी केल्ली आसा। सो अशी मिक्स भाजी करची न्हू। हांव ताका परत एकदां मागणी करता तुमच्या माध्यमांतून, कित्याक हांवें ऑलरेडी नोटीस धाडल्या पूण म्हाका आजून पर्यंत तेंची कांय रिप्लाय येयल्ली ना। सो तेंच्या माध्यमांतून आमी फाल्यांच्या दिसा आमी जो डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेंचे मेंबर्स कोण आसा डिसिप्लिनरी कमिटीचे तेवूय आवट करतले आनी तेणेन डिसिप्लिनरी कमिटीन आपणाचो कितें प्रश्न आसा, कितें मान्य आसा त्यो तेंच्यांनी डिसिप्लिनरी कमिटीन उलोवच्यो आनी आपणाचें क्लॅरिफिकेशन दिवचें। तुमच्या पार्टीच्या भितर सारकें ना जाल्यार अलायन्सीचे टॉक्स फुडें कशे वयतले? ना, ऑलरेडी म्हाका फोन कॉल्स येयल्ले आसा आनी कालूय एक ओवरऑल जे गोवा प्रायोरिटी म्हणून तेंच्यांनी म्हाका मेमोरेंडम दिल्लें आसा की एलायन्स जावपाची गरज आसा, युनिटीन आमी वचपाक जाय म्हणून। आनी सगळे पक्षाचे नेतृत्व जे आसा ते कॉर्डिनेट करता, कॉलूय केल्ले आसा म्हाका। सो हांव तेंचे कडेन कितें आसा त्या भशेन हांव उलयतलो आनी आमच्या पार्टी कडेन पयलीं कित्याक आसा, आमचे जे पार्टीचे सगळे हें आसा ऑर्गनायजेशन आसा तें सद्याक जाग्यार घालपाक जाय। आफ्टर दॅट वॉट एवर टॉक्स आसा आमी वी आर ओपन फॉर एलायन्स, हें आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा आनी ते टॉक्स जे आसा ते आफ्टर दॅट आमी चालू करता। गिरीश चोडणकर बीन तुमकां मेळ्ळो? ऑलरेडी तेणेन फोन कॉलाचेर हांव उलयल्लो आसा तेंचे कडेन, तेणेनूय म्हाका फोन मारलेलो आनी काल तेजो वाडदीस जालो। ताका तुमच्या माध्यमांतून बिलेटेड हॅपी बर्थडे। थँक्यू।